पक्ष बदलपाची राजकीय कारकीर्द सत्तेचो अनुभव आणि आता भाजपाक परतून लक्ष करप। मंत्री सुदीन ढवळीकरांच्या नव्या भूमिकेक लागून गोंयांतले राजकारण परतून चर्चेक आयला। फोंडेंतल्या सर्वेक्षणाच्या निमतान ढवळीकरान सत्ताधारी पक्षाक दादागिरी, धमक्यो, कमिशन आणि आडखून उरिल्ल्या कामावयल्यान रेवाडो घाला। त्याच बरोबर वेंचणुके आदी 12 मतदारसंघांनी मोगोचो सर्वेक्षण चालू आशिल्ल्यान ढवळीकरांची फक्त सर्वेक्षणाची तयारी आसा काय नवी राजकीय रणनीती हे पळप महत्वाचे आसा। 2012 वर्सा मोगो पक्षान सर्गेस्त मनोहर पर्रीकारा वांगडा युती केल्ली। उपरांत मुख्यमंत्री पदाची सपना। मागीर 2017 सावन मंत्री सुदीन ढवळीकरांच्या राजकीय भूमिका पळयल्यार पक्ष समीकरणां बदलत आसा हें आमकां दिसता। गोंय सुरक्षा मंचाकडेन लागींपण, मागीर भाजपा कडेन सत्ता, मंत्रीपद आनी उपरांत भाजपा कडेन मतभेद। 2022 वर्सा भाजपा विरोधात भूमिका आनी तृणमूल काँग्रेसी कडेन राजकीय लागींपण। मागीर भाजपाच्या कमळात शिव परत आयलो। नितीन गडकरीच्या लागचो आसल्यान सुदीन ढवळीकराक प्रत्येक खेपे भाजपा विरोधात वेचून लेगीत वेचणुके उपरांत भाजपाच्या सत्तेन मंत्रीपद मेळ्ळा। आता मात वेचणूक तोंडार आसा आनी ढवळीकर परतून आक्रमक जाला। म्हणजे ढवळीकराच्या तकलेन विजेच्या पावरा इतले फास्ट कितें तरी शिजपाक लागला। मोगो पक्ष 12 मतदारसंघांनी सर्वेक्षण करता। फोंडा मतदारसंघातले सर्वेक्षण पुराय जाला अशें ढवळीकर हाणें सांगले। या सर्वेक्षणात नागरिकांनी गुंडागिरी, धमक्यो, कमिशन आणि नगरपालिका कामात कळाव जाल्ल्यान नाराजगी उक्तायल्या असो दावो ताणें केला। फोंड्या MGP पयल्या क्रमांकाचेर आसा अशें ढवळीकरान स्पश्ट सांगले। पूण मोगो फोंड्या मतदारसंघातल्यान स्वतंत्रपणान वेचणूक लढयतलो काय ह्या प्रस्नाचेर सध्या हो पक्ष युतीत आसा आनी युती धर्माप्रमाण निर्णय घेतले अशें ताणें स्पश्ट केले। म्हटल्यार एके वाटेन सर्वेक्षणांतल्यान लोकमताची परीक्षा घेवप, दुसरे वाटेन भाजपाचेर अप्रत्यक्ष लक्ष आनी तिसरे वाटेन युती धर्माची भास। देखून प्रश्न एकूच, सुदीन ढवळीकर परतून राजकीय खेळ बदलपाची तयारी करता काय? कित्याक तर मंत्री सुदीन ढवळीकराचो इतिहास आसा, सत्ता आसा थंय उडयो मारपाच्यो। हाच्या आदारान पळयल्यार हो एक चिंतपा सारको प्रश्न आसा। आम्ही एकूच हे केला फोंडा। आता दुसरे कडेन आमचो सर्वे चालू आसा। म्हणजे टोटल 12 मतदारसंघात आमचो सर्वे जाता। ताचो रिजल्ट येतली मागीर हांव 24 नंतर सादारण रिजल्ट येता। हो एका पयलीं सर्वे चालू केल्लो। हो सर्वे जाल्या नंतर आमी दुसरे शिरोडावी करतले तुमी सर्वे सगळे कडेन करतले। 12 मतदारसंघात साखळी करतले आमी सांगले 12 मतदारसंघात काडल्या। सगळे आत्ता हांव तुका सांग हांव नको साखळी आसा की सांगता पळोवचें पडटा। मात तुमी आतां फोंड्या सर्वेन फर्स्ट टायम म्हणटा, सो आतां तुमचें मागीर कशें कितें बसपाचें काय? पळय आमी युतीत आसा। युती धर्म पाळन करून मुखावेले हे राजकारण करता। पूर्वी साखळी म्हणजे पुलीचा पाळी हा मोगूचा बाले किल्ला एक वेळचा पाळी हो पयलीं पासून बाले केल्लो आसा आनी आतां अजूनही मत आहे। आतां सर्वे केला म्हणजे काय होणार ते बिचोली पाळी सगळे सर्वे हो सर्वे 4-5 गोश्टींनी केल्लो आसा। फोंडे कशें चलता हाजे पसून फोंडे कार्यकर्ते जे आसा डिफरंट पक्षांचे ते कशे वागता हाजेरूय सर्वे जाल्लो आसा। आनी हो सर्वे आज पेपरारूच पळया बातमी आयल्या फोंडेच्या रस्त्याची तुमीच दिल्या हांवें न्हय। सो जें काम मोगो पक्षान सुरू केलें पयलीं पसून आशिल्लोच मोगो पक्ष, आतां लोकांच्या घरांत वचून आमी जेन्ना मोगो पक्षान आपलें काम चालू केलें तेन्ना लोकांक कळ्ळें मोगो पक्ष हो कितें। लोकांनी खुबश्यो गोश्टी म्हजे मुखार मांडल्यो। एक दादागिरी, धमकी दिवप हो एक प्रश्न, गुंडगिरी 2 प्रश्न मांडले। तिसरो प्रश्न व्हेरी इम्पॉर्टंट इज कमिशन, प्रत्येक गोश्टीत कमिशन घेवप आनी हें कमिशन घेवप आनी कितें करप हें सर्वेन दाखयलें। हें मोठें प्रकरण आसा। तिसरो इज म्युनिसिपालिटीचें जें काम आसा तें कामां पासोय मारचें पडटा हें सर्वेन दाखयलें। हें म्युनिसिपालिटीच्या कावन्सिलराचेर दाखयलें। आनी चवथें बाकीचे खूब सर्वेज आसा। EHना नंबर मेळना, नंबर दिल्या पूण तांकां बाकीचे हे मेळना, तेंय सर्वे रिफ्लेक्ट जाल्ले आसा। आनी तांचें मत इतलेंच आसा की खंय तरी हें सगळें बंद जावन मुखार येवपाक जाय। सर्वे डिफरंट लेवलाचे सर्वे केले सगळे बाबतींत, अबावट वर्किंग इन फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सी, त्यानंतर
इन्फ्रास्ट्रक्चर कशें आसा ताजेर आनी लोकांचें म्हणणें कशें हाजेर सर्वे करून हो रिजल्ट लायला. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे फुडारी सुदीन ढवळीकर हांचो स्टेटमेंट हांवें पळयला. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष ही गोंयच्या राजकारणांतली एक अवचिन्नपणां 5 वर्स ते कांयच करनात. जो कोण सत्ताधारी पक्ष आनी ताज्या कडेक वचप, ताजे कडेन सत्ता स्थानां मेळोवप, पयशे करप, अशे तरेन आपलें कशें तरी पक्षाचें हें पळय जें कितें आसा आपल्या मतदारसंघा पुरतें तें चलोवप. ताज्या भायर फाटल्या 20-25 वर्सांत महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान गोंयच्या राजकारणात कितें उन्नती केल्या, कितें विकास केला, राजकीय स्तर, पॉलिटिकल स्तर वयर काडपा खातीर महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान कितें केलें तें सांगचें. म्हाका दिसता आतां चड जालांचे मतदारांनी तांकां वळखपाची गरज आसा. तांची कालेत वळखप, ते कितें करतात, ते कितें करूंक सोदतात, तांचे आतां मतदारसंघान मतदारांनी पूर्णतः विचार करून मत दिवपाची गरज आसा. अशे तरेचे एलिमेंट्स गोंयचें राजकारण आनीक सकयल देंवयत आसतात. गोमंतक टीव्ही खातीर विलियम रॉड्रिगीस.